कोणाला फोन पेन्सिल पेन्सिल कोणाला फोन कशी कशी Макаров. Kita mag wiecie padaj. Niku. Kon pode fazer para botar apoio. Quero entender. Tá com isso por fazer um sarto, tá de foto. Something went wrong. Please try again. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर एकड काळ जेजू चडशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिली घालून ताणें म्हळें तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हळें होय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हळें पळय कोणाकूच हें सांगू नाका पूण वच आनी तुजें अंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जाल्याय म्हूण सगळ्या गोवायकेची खुणा दिवंक मोइसेसान फर्मायलोलें दान भेटय तो गेलो पूण ही खबर अशे भशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तें खंयच्याच नोकरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुये सुवातेर ताका रावचें पडलें तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो देवाचें उतोरें प्रिच्या बाबा भयणानो ह्या दिसांनी आमी शिव वर्तमानां आयकता मार्कुच्या शिव वर्तमानांतलें आनी हांगासर आमकां मेळटा जेजू चोरया मिलाग्र्यो करतात
आनी आयज आमी पळयता जेजू एका कोडकाराक बरो करता. आमी जाणा त्या तेंपार कोड ही पिडा मारेकार पिडा ती आसली. जशे पळय आमी पळयलां कोविड-19 ही पिडा आयिल्ली तेच भाशेन. आतां जेन्ना एका मनशाक कोड फुट्टाले ताका समाजांतलो भायर आयताले. ताचें जिवीत कठीण जातालें. ताका समाजांत भोवंक मेळनासलें. हाच लागून आयज आमी पळयता असल्या मनशाक जेजू आपलो हात लावून आयज मनशां कशीं गरे आमचे लागीं अचोऱ्या मिलाग्र्यो करूंक जावच्यो ना. पूण खेरीत देवान आमकां मिसांव दिलां तें म्हळ्यार दोयाळ्यो करण्यो आमच्या फुडें चडटा. कित्याक आमकां जेजू सांगता आमची निमाणी जोडटी ह्याच दोयाळ करण्याचेर जातली. आयज जायते पावटी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी ह्यो दोयाळ्यो करण्याची बेपरवा केल्या. आमचो आपसवार्थ जायते पावटी इतलो वाडटा की आमी ही जेजूची शिकवण विसरल्या. आयज जेजू आमकां देख दवरता. आपल्या जिवितांतल्यान तो बरें करीत गेलो सगल्यांक, कोणाकूच भायराय नासतना. आयज आमी क्रिस्ती बाबार्थी कशी आमचो बाबार्थ आमी दाखोवंक जाय. तेन्ना बायलो जाकोब आमकां उपरास करता. जरी तर मनशाक बाबार्थ आसा पूण करण्यो नात ताचो बाबार्थ पलको. आयज आमकां विचारूंक जाय खऱ्यानूच म्हजो बाबार्थ पलको जाला वो म्हजो बाबार्थ करण्यांतल्यान जिवाळ जाला. हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आयज आमी भाग्यो सेबास्त्याची नोमनाद करता. भाग्यो सेबास्त्यान आपल्या जिवितान ह्योच दोयाळ्यो करण्यो केल्यो. बाबार्थाक ताणें गोवाय दिली आनी बाबार्था पासत तो मेलो. आयज आमी बाबार्था पासत कितें करता हाचेर नियाळ करूंक. बेस्तीच भायलीं देवासावां केलीं पूण जिवितांत तर आमच्या काकलूत दोया मोग मोयपास ना जाल्यार आमकां जायते पावटी जेजूची शिकवण जेवंक आमी चुकता. तर हाचेर आयज आमकां नियाळ करूंक आयचो वाचपाक आमकां आपयता. तर आमकां कृपा मागुया की आमी गोवाय दितोली क्रिस्ती बाबार्थी जावंक आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार थोड्योश्यो मागणी आनी गरजो आमी देवाच्या हातांत घालुया. हेच भाशेन आमी मागुया आमच्या धर्माच्या वडिलां पासून आमच्या बाब साहेबा बिस्मा पाद्री माद्री पासून सदांच आपल्या जिवितांतल्यान तांणी बरेपण शिकडावंक जेजू गोवायकी दिवंक तांकां बळ आनी कृपा मागुया. दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. तेरे भाशेन आयज समाजांत जायतीं बाबा भयणां बरें करूंक वावुरतात आनी हें बरें करतना तांकां जायते खोस त्रास सोंसचे पडटात. ह्या वेळार तांणी निराशी जायना जावं पूण जेजूचेर उखल बाबार धरून जिवंक तांकां बळ आनी कृपा मागुया. भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. तेच भाशेन जायतीं आमचीं बाबा भयणां पिडेंत कश्टवतात. घरा कडेन आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, जाणट्याच्या घरांनी आसात. तांचे पासत आमी मागुया. ही पिडा जाता जाल्यार देवान पयस करूंक नाजाल्यार ही पिडा सोंसूंक तांकां बळ आनी कृपा दिवंक पेकोवणी दिवंक
आम्ही मागूया. जबाब लाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आनी आमची काकूट कर. एरीत भाशेन आयज आमी मागुया सुकावलेच्या दोऱ्या कुटुंबा पासत दोऱ्याका कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर भाग्यो सभास्तेवाचे मजतीन देवान भरपूर आशीर्वाद घालूंक आमी मागुया. जबाब लाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आनी आमची काकूट कर. तेच भाशेन आयज इनामनाथ करतल्या डॉक्टर्स आनी रॉय आनी फामिली पासत मागुया. देवान हे फामिलीचेर भरपूर आशीर्वाद घालूंक तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी भाग्यो सभास्त्याचे मजतीन तांचेर आशीर्वाद घालूंक आमी मागुया. लाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आनी आमची काकूट कर. तेच भाशेन ओगेचरान आमच्यो खासगी गरजो आनी मागणी आमी बापाक उबारुया. सगळी आमची मागणी करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुदारण्यांक पुस्तकां तशी आमची पातकां बूक आनी आमकां कार्य करून नाका वायटांतली आमकां हाड. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भागीवो सभास्त्या तुझ्या रोग साक्षान बेन दोरी नासतना आपलो बाबाक परगोटून उचारलो आनी दोगावण्याक सांपडलेल्या आपल्या बाबा भयणीक बाबार्थान तीर रावूंक धीर दिलो. ही पळसळी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची नामनाद आमी संबरोंगता. खऱ्या बाबार्थान तीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी भलायकी कृपा आमकां दी. हे आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन.
एक साइड सोड्या एक साइड सोड्या मुमकिन आहे भायर सरपंच जागते विषय नाही मरे त्यांचे स्माईल करून जायला पाय माणूस Now que pela Raider. Deixa me dar esse YouTube para ele na minha channel. वीडियो करवा तिथे एक किलो असतो साडेपहा महिना बाहेर
మాకు అంతే मागे